बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता कित्याक तुवें तुज्या चोडा मोगाच्या एकल्याच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कश्ट मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजी दुयेंसां पेस पिड्या त्रास कश्ट खोटेपण अनुभवार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदींची पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांकाल मोरो पासून अजापां मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी आदार दी तुजी खबर परगोटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर तीं आयकोन सगळ्यांनी जिवीत बदलून पवित्र जावंक आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका म्हाका कृपा दी बोर दी तुजी खबर परगोटूंक आमेन. स्वर्गीच्या बापा पवित्र आत्म्या जो कोण हें मागणें आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा ताका सदांकाल धाडपाक कृपा दी आदार दी आनी बरें मन दी. तशेंच तांची सगळीं दुयेंसां बरीं कर आनीक तांची सगळीं कामां तूं फुडें वचून करून दी आमेन. आयज जावन आहा 9 तारीख जानेराची 2021. हांव सजमतां जेजूचे भाशेन देवाचे भाशेन ज्या लोकांन व्हिडिओ पळयला ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वावर फुडें वतात म्हणून आमेन. जॉन 10 वर्स 11. हांव बरो गुंवळी मेंढरां पासत आपलो जीव दिता. एक मुशारेकार तो खरो गुंवळी न्हय आनीक मेंढरां ताची खाशेची न्हय म्हूण लांगडो येता तो पळयता आनीक मेंढरांक सोडून दिता आनीक आपूण पार काडटा. इंग्लिशीन घेता 12. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. तर जेजू आमकां कितें सांगता 11 वळींत हांव बरो गुंवळी. पयले 10 वळींत जेजून कितें म्हणलां चोर येता वो देंवचार येता तो स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय नागोवपाक चोरपाक जिवेची मारपाक आनी निसवणपण करपाक येता. तर आतां जेजू कितें सांगता हांव बरो गुंवळी मेंढरां पासत आपलो जीव दिता. तर जेजू लोकांक डायरेक्ट सांगपाक सोदतालो की हांव तुमच्या पासत तुमगेलें पातकां आनीक सगळें वायट घेवन हांव मरपाचो आसां. तर हें जेजू हिंगा डायरेक्ट लोकांक सांगोन दिता की आय एम अ गूड शेपर्ड आनीक हांव तुमच्या पासत एक दीस मरतलों. आनीक हिंगा 12 कितें मेळटा आमकां द मुशारेकार म्हळ्यार हे पडे दुसरे जे लोक जेजूक माननाय त्या लोकांचेर हे भाशेन पाळी येता म्हणून जेजू सांगता. ते जेन्ना कितें वायट येता तेन्ना सोडून धांवता. हे भाशेन आमगेली गोत जाल्या. जे लोक जेजूक पडे माननाय तांकां हें सदांकाल घडटा. मेंढरां ताची काशाची न्हय म्हूण जेन्ना ताका शिव वा वाग कोण खावपा येता तो पळयता आनीक मेंढरांक सोडून दिता आनी आपूण पळ काडटा पार काडटा. आपूण पळोवन वयता कित्याक ते कडेन हें पळय तेंचेर येयलां दुयेंस पेस्त पिडा गरीबसाण खोटेपण पळय तेंचेर येयलां तें देंवचाराच्यान बरें करूंक जायना अशें म्हूण जेजू सांगों सोदिता. हें फकत बरें करपाचो अधिकार फकत देवाक आसा आनीक देव म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जो आमचो सगल्यांचो वायट आनीक त्रास घेवन खुर्सार मेलो आनीक पुनर्जीवन जालो. फकत जेजूकूच अधिकार आहा मनशाक बरेंपण जिवितांत ताज्या दिवपाक आनीक तांकां एक बरें जिवीत सुरक्षीत जिवीत कातोलीक भावार्थ्याक पवित्रपणे आहा ताका. आनी कोणाक हें बरें जिवीत मेळना कित्याक ताका एक प्रायज आहा. जें तुवें पातक केलां तेजें फारीकपण तुजेर येयना जावपाक ताका एक जेजून प्रायज हारी केला. खुर्साचेर मरोन तेजो पडे पातकाचो पडे तुजेर हें आहा
फोरमोणपणे आहा तें जेजून आपल्याचेर घेवन तेजो फारीकपण आपण हारी करून जेजू हुर्साचेर तें घेवन मेलो. तर जो मनीस संवसारांत पवित्र कातोलीक ना तेका जिवितांत एक देखून बरेंपण मेळ्ळो ना, सारकें सोंपें. हितून व्हडलें बसून लाखाची आनी कोटयाची कॅल्क्युलेशन मारपाक गरज ना. तूं कितू वर्स जियेलो, केदो तूं जालो, तुवें कितू पात केलीं, कितू तुवें कुमसार केली आनी कितू पातकां फारीकपण मेळ्ळें, हें कॅल्क्युलेशन मारपाची कांय गरज ना. हें सगळें कॅल्क्युलेशन जेजू आपल्याचेर जेजून हेजो पेमेंट सगळो आपण केलो. तोरी आमकां फकत पवित्र रावन जेजूची खबर परगटपा जायी. तेन्ना आमचेर सगळें जेजून आमच्या बापान पळय शिकयलां तें सगळें आमकां देव ऑटोमॅटीक दितलो. आनीक जीं कोण जेजूक माननाय तेंकां आन्सर होच सारको डायरेक्ट आहा, साप आहा. जॉन 10:12 की दुसऱ्या कडेन कांयच बरें करूंक जायना. आनीक लांगडो तांकां उबारून व्हरता आनीक दुस्पोट आयता आनीक शीव येता ओर वाग येता वो कोलो येता ते कोंबेक घेवन धांवता आनीक तांकां सारकीं तांचें निसोणटोन कोता. तर हो पळय देंवसार येता त्या दोणां उबारून व्हरता आनीक दुस्पोट आयतात. सारकीं ताका वण्टीचें तुमकां सांगिल्लें सुतां बांदून एक फातर पळय आमी गुणायताय तो मागीर डाडाक खूंय आड्डोता वण्टीचेर आड्डोता खूंय झाडां आड्डोता दुसरी मनशां सायडीन आड्डोता वो तुज्या तकलेचेर पडटा. एशें कोन्न पळय सुतां पळय बांदून आमी फातर गुणायताले तेशें कोन्न देंवसार तुमकां मारीत आसता सुतां बांदून गुणायन. 13 तो मुशारेकार आनीक ताका मेंढऱ्यांचें कांय पडूंक ना देखून तो पार काडटा. तो फकत देंवचार फकत पळय मनशां चिंतन घाता तीं फकत फोंडां उडोवपाचीं. त्या चिन्नांतल्यान वायट चिन्नांतल्यान त्या वायट चिन्नाचे वरवीं तुज्यो चालयो आनीक तुगेलो जाबाब सगलो देंवसाराचे भाशेन वायटूच जाता. तेजो परिणाम वायटाच्या चिन्नाचो परिणाम फकत वायट. तूं तें हातीन दाखय, झगडोन दाखय, ना जाल्यार तोंडान गाडी मार, ना जाल्यार चिन्नान दुसऱ्याक पारो करून दुसऱ्याचो घात घेवपाक तूं तयार राव. हें फकत देंवसरा गेलें चिंतप. आनीक हे चिन्नांतल्यान तुका देंवचार तुका हेजेर परिणाम वायट परिणाम येता. तूं जेलीन पडटा ओर तुजें दुयेंस येताय आनीक तुजें काम वयताय, तूं गरीब जाता वो तूं एक्सिडेंटान मोत्ता. हितूलें देंवसराच्यान तुका कांय साल्वार करपाक जायना. तुका तो फोंडांत उडयलो तो गेलो तेगेलें काम तुका फकत फोंडांत उडोवपाचें आनीक उपरांत तूं मेलो म्हणटच इफेर्नांत वचपाचें. हें तेगेलें काम. आनीक तुका तर एक पयशाचें देखून तर गिन्यान आहा जाल्यार हो मुगेलो तुका व्हिडिओ मेळटा त्या दोणा तूं आयकोन हें पवित्र जाव. एक पयशाचो म्हणटा ते भाशेन. एक किसकूट भर देखून तुका गिन्यान आहा की चिंतपाक देव कोण आनीक देंवचार कोण इतलीच तुका मोत हितूर आहा दिसोत तुका एक दिशी देखून न्हू जाल्यार तूं हो मुगे फर्स्ट व्हिडिओचेर पवित्र जाव. आनीक तुका चान्स ना. तूं फाल्यां रावतलो ओर तुजे वायट हेतरी तूं पवित्र जातलो तुका घोडये चान्स आसपाचो ना. तूं घोडये एक्सिडेंट जायन घोडये ऑन द स्पॉट मरोत ना जाल्यार एक वेजिटेबल जायन घारांत पडून आसोत. तर तुका बरो सैग हें पळय देवाचें प्रवचन जाता तेजेर तूं आज पवित्र जाव. फाल्यां रावनाका, कोणाक सांगनाका, तूं पवित्र जाव कोण मेळटा तो. ना जाल्यार तुजो परिणाम होचोय. वायट येयलो म्हणटोय कोणाच्यान तुगे घोच्च्यांनी ना म्हूण कोणाच्यान तुगे लागशिल्ल्या मनशांनी ना म्हूण दोतोरांच्यान कांय करूंक जावपाचो ना असो जेजू सांगता. कित्याक तुजे सोबोतें पवित्र कोण ना. तूं तर घराचो वडील जायन तूं पवित्र ना तुगेलीं बायल भुरगीं कितको पवित्र जातलीं. तूं जावन आसा हें झाड आनीक हीं तुगेलीं फळां. तूं तर वायट आसा तुगेलीं फळां तुगेलीं पाय. तुगे पाय तीं भुरगीं जालीं. आनीक तुज्या परस वायट दोबरादान वायट मरोण 10 पाटीन वायट मरोण तुगे भुरगीं मरतलीं गॅरंटी.
मुखार या हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनीक हांव बापाक वळखतां तसो हांव म्हज्या वळखतां तसो हांव मोज्यांक वळखतां. ओके, मोज्यांक. आनीक म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. आनीक म्हज्या मेंढरां पासत हांव म्हजो जीव दितां. आतां आमी म्हणटा आमी जेजूचो मोग कोताय. आमी तो जेजूचो मोग कोताय जाल्यार आमी कितको मोग कोताय जे भाशेन जेजून केला. जेजून कितको मोग केलो तो आनी हांवें सांगपा नाका तुमकां. कित्याक तुमी चडसो व्हिडिओ आयकोताय तीं 100% कातोलिकां. तर हांव बरो गवळी जसो म्हाका बाप म्हाका वळखता आनीक हांव बापाक वळखतां. तर आतां जे परी देव बाप आनीक देव पूत एकामेकाच्या मोगान कितकोन शिकवण बाप जेजूक दितालो आनीक जेजू ती कितकोन शिकवण पुरी कोत्तालो. ते भाशेन आतां जेजू म्हणटा मुगेलीं मेंढरां म्हाका वळखतात म्हणटच आमी जेजूगेली शिकवण बायबलाचेर पळय आहात तुमकी मुगे व्हिडिओंतल्यान मेळटा बायबल स्टडी ती घेवन तुमी शिकपा जाय, आयकपा जाय, काळजां घालपा जाय, तुमगेलो वेव्हार चिन्नां बदली करपा जाय आनी पवित्र जावपा जाय आनी ती मुखार वचोन मागीर जेजू पळय कोतालो ते भाशेन दुसऱ्यांक शिकोवपा जाय आनीक तेजो फळ मिलाग्रो अजापां करून दिवपा जाय. एक म्हणटाय जसो हांव मोज्यांक वळखतां आनीक म्हजीं तीं म्हाका वळखतात अशें कोन्न तें. जेजूक पळय आमी कोण वळखताय तीं आमी जेजूगेलो वावर वेव्हारांत घालून दाखोवपाचो. त्या दोळा म्हणटाय आमी जेजूक वळखताय आनी जेजू आमचो मोग कोतमो. आनीक म्हज्या मेंढरां पासत हांव म्हजो जीव दितां. तर जें पळय जेजून खुर्साचेर सोंपयलें जीव दिलो ऑलरेडी आतां 2021 आहाय आमी. जीव दिलो 2021 वर्सांनी जीव दिलो. तर आमी ही पळय जेजूचें पळय सगळें आहा तें आमकां फावो जालें. हांव म्हजो जीव दितां आनी म्हज्या मेंढरां पासत हांव म्हजो जीव दितां. जेजून जीव दिलो म्हणोन आतां आमी पवित्र जातच आमकां बरेंपण पळय कितें येता आनी आमी पळय कितें बरेंपण दुसऱ्यांक कोताय तें जेजूगेल्या कोश्टां आनी मरणा वरवीं आमकां फावो जाला. कृपा ती ग्रेस म्हणटा तेका इंग्लिशीन. हितून व्हडलें कन्फ्यूज जावपाचें कांय ना. आमगेलें वायट जेजून गेलें आनीक जें आदाम एवेक पयलें पातो कोचिनी फुडें इडन गार्डना पयलें तेका पवित्रकाय आहलोली देवागेली कृपा आहलोली ती सगळी जेजून आमकां परतून फावो केली. हेंच तें आनी कांय ना हितून. हितून व्हडलें गणीत हितून तकली जोडपाचें तकली फोडपाचें देवा मोग कितको करपाचो ती आमकां खबर ना. आमी हितू वर्सांनी पातकां आहाय आतां पवित्र जावपाक घोडी आनी तितू 20 वर्सां लागतलीं ना. तुमगेल्यो 20 मिनटां देखूं नाका 20 सेकंड तुमगेलो आचाय आनीक तुमी पवित्र जालीं. फिनीश. 16 आनीक म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात तीं ह्या ओडपांतलीं न्हय तांकांय हांवें हाडूंक जाय. तीं म्हजो ताळो आयकतलीं आनीक असो एकूच हिंड जातलो आनीक एकूच गवळी. जेजू म्हणटा जीं पळय हे फारिजो बारिजो ते आतां जेजू म्हणटा ते आयकनाय. ते देवागेले मनीस आहले पाद्री आहले धर्माचे वडील आहले एक धर्मा जाणटो कितू लोक लागत तो. आतां आमी कातोलिकून धर्मान चुयय कितुले बिस्म आनीक पाद्री आनीक मोठवाशी आनीक पाद्रीपण शिकते आनी हें तें माद्र्यो आनी कितू लोक एक धर्मांत कितू वडील आसताय ते चुया धर्माचे. ते भाशेन तेंगेले ज्यूस धर्माचे ते दोणा हितूले वडील आहले इज्रायेलाक आनीक तेणी कोणें जेजूक मानून घेवना कित्याक तांगेली बसका वयताली. तेंगेले कामाची सुट्टी जाताली वयतालें तेंगे काम. तर हेका लागून तेणी जेजूक मानून घेवंक ना. तर जेजू हिंगा कितें म्हणटा 16 आपण म्हणटा जेजू हेका खबर सांगो येयलोलो पूण हेणी कानार घेवंक ना. तर आतां जीं कोण
लोकांक खरेंच देव म्हळ्यार कोण खबर ना, जेजू कितें करून येवपाचो खबर ना. ज्या लोकांनी पोन्नो कोरार व्हडलोसो वाचूंक ना तांकां भायर आरोले धर्मांतले ती मिक्स काजां जाली म्हणून वो तेणी कितेंय परदवार केला वर दुयेंसां आहाय पेक नासलो दुयेंस आहाय तांकां सगळें भायर आयले. तर जेजू म्हणटा हेणी रागान देवागेली खबर देखून आयकपाची परगडपाची सोडलोली. तर हेसोले जायते देवाक सोडलेलो लोक आहा जो पोन्ने कोरार सारको देखून येना आनीक तांकां मुगेले येण्याची तांकां खबर ना. तर हेका देखून साल्वार करपाचो म्हाका देवान म्हाका वावर दिला काम दिलां सगळे सांडलोले मेंढऱ्यांक पासून साल्वार करपाची एकल्याक. 17 हांव म्हजो जीव दितां आनीक उपरांत तो परतून घेता देखून. बाप म्हजो मोग करता. कोण म्हजो जीव जंबून काडिना पूण आप कुशीन हांव म्हजो जीव दितां. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनीक तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. आनीक आज्ञान म्हज्या बापा कडली हांवें घेतल्या. ही आज्ञा म्हज्या बापा कडली हांवें घेतल्या. तर जेजू हिंगा आमकां 17 सांगपाक सोदिता हांव म्हजो जीव दितां आनीक उपरांत तो परतून घेता देखून बाप म्हजो मोग करता. 10:17 इंग्लिशीन वाचिता. The reason my father loves me is that I lay down my life only to take it up again. 18 No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my father. तर आतां जेजू आपण देव म्हणून हिंगा साप आनी एक पाटी आमकां सांगता. आनीक तुमकां फटकिरे नागवणे येतले की दाखय जेजून हूंय म्हणलें आपण देवाचो पूत वो आपण देव म्हणून हूंय बरयलो आहा. हेंचो जेजू म्हणटा मुगेलो म्हाका जीव दुसऱ्याच्या पोरजेचे पासो दिवपाक म्हाका हक्क आसा आनीक तो परतून घेवन परतून नव्यान जिवंत जावपाकूय म्हाका हक्क आसा. जेजू आपलेच पदवेन तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जिवंत जालो हो एक मिस्तेरी आहा आमगेलो दुखीचो न्ही ऑर्काचो. दुसरो मिस्तेर तो. तर वो मिस्तेरी आहा हो तो जॉन 10:18 No one takes it from me मुगे जीव but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my father. आनी की कुरपा म्हाका देवा बापान दिल्या कित्याक हांव जावन आसा देव. हांव जावन आसा देव बापाचो एकलोच चोडा मोगाचो पूत. तो जेजू हिंगा डायरेक्ट सांगता की आपण देव. हें फकत मोकोडे घडटा कित्याक हांव देव आनीक देव बापान म्हाका हें फावो केलां देणें. दीस कमांड आय रिसीव्ड फ्रॉम माय फादर. ही आज्ञा म्हज्या बापा कडली हांवें घेतल्या. तर जेजून पळय जीव दिलो तो आमकां सुटका दिवपाक सगल्यांतुली पातकांतुली तशेंच वायटांतुली तशेंच दुयेंसांतुली तशेंच गरीबसाणींतुली हें आमी सारकें बेस बरें मोतीन घेवपा जाय. नाजाल्यार आमगेलो हो कातोलीक बावाट म्हणटा तो हलको आनी पलको जातलो. आमी जिवीतभर पातकांचे बोगसणे मागोत रावतलीं आनीक देवाक आमी शिराप घातलीं. देवा तूं म्हाका कित्याक बरो करिना. देवा तुवें म्हजेर हें कित्याक धाडलां. आमी कातोलिकां देवाचेर शेण कोताय. देवा तुवें म्हजेर हें कित्याक धाडलां. म्हज्या फामिलीचेर तुवें कित्याक धाडलां. म्हज्या चेड्याक आनीक घोवाक एक्सिडेंटान तुवें कित्याक मारलो. वो देवान मारूंक ना. वो तुगे घोवाच्या आनीक तुज्या बायलेच्या पातकाक लागून ताका हें फावो जालें. आयकाय बरें करून
देव कोणाक मारूंक येना. गॉड इज गूड. हें पळय वायट येता तें सगळें देंवसराक वचोन येता. मुगेले सगळे व्हिडिओ आयकाय. तुमकां गोडी मुगेले व्हिडिओ पयले मेळ्ळो नाय आसतले सगळे व्हिडिओ आयकाय आनीक आयज सान जिवीत न्हवसोऱ्याय आनीक पवित्र जावाय. तुमगेलीं पातकां झेजून बोगशिलीं हुर्साचेर आनीक तुमगेलीं कोण मेलें तितलीं इफेरनां गेलीं. तुमी तुजें आनीक तुमगेलीं कोण भुरगीं उरलें जाल्यार फाटल्यान तेंचें जिवीत साल्वार कोराय पवित्र जावन. नाजाल्यार तुमचो शेवट तेंच्या परस पास्ट जावपाचो आसा. आयकाय बरें करून कान उगडय, दोळे उगडय, सिंदाय उदो मारय दोळ्यांचेर. आयकलो ना सारकें बरें करून आयकाय. 19 ह्या उतरांक लागून आनीक एक पावट जुदेवां मदें वेगवेगळीं मोतां जालीं. तांचे मोदल्या जायत्यांनी म्हणलें, ताचेर देंवचार बसला. ताची ताची मोत फिरल्या. ताचें कित्याक आयकोतात तुमी? आतां थिंगा एकठांय जालें तेका तितू मोदें जुदेव आहाय आनीक धर्मशास्त्र सगळें आहाय थिंगा. तर आतां ते कितें म्हणटाय, कोण म्हणटाय मोदें जेजूचेर म्हणटाय ते देंवचार बसोला. तेगेली मोत फिरल्या, तकलेन आवट जाला. ताचें कित्याक आयकोतात तुमी? आतां हे तेका कोण पळय तेंच्या फाटल्यान वयताले जेजूच्या आजरांनी लोक तो एक आनीक दोन न्ही. हे आतां तेका पीन मान तेका कोणशा काडपाक वताय. कित्याक तेका आनीक जेजूचेर आड जितले मनीस चड जाताय तितलें जेजूक दवरपाक तेका सोंपें जाता. तर आतां हे हिंगा पीन मारीत भोंवताय जेजू बारबर भोंवता आसतना. कितें ना जाल्यार कितें क्वेशन विचारताय आनी मागीर उपरांत पीन मारताय. जेजू आवट जाला, पीस जाला, हें जालां तें जालां म्हूण. तर 21 दुसऱ्यांनी म्हणलें, देंवचार लागलोलो मनीस असो उलोयना. देंवचार कुड्ड्याचे दोळे उगते करूंक शेकता. आतां बोरेलो लोक पळय आहा भावार्थी तो ते कडेन विचारता, देंवचार बसलो मनशाच्यान अजाप मिलाग्री करपा जाताय काय म्हणून. आनीक देंवचार लागलोलो मनीस असो उलोयना. तुमी चोयलो आसतलो मेंटल हॉस्पिटलां वचोन चुयाय ना जाल्यार. कोण पळय जेजूचेर भावार्थ दवरनाय तेंगेलो हिसाब तो मेंटल हॉस्पिटलां आहाय तीं जेजूचेर भावार्थ दवरल्यार मेंटलां पडपा नासलीं. सारकें सोंपें. मेंटलां तीं कित्याक पावलीं हांव सांगत तुमकां आयकाय. तेणी जेजूचेर भावार्थ विस्वास दवरून तीं पवित्र जावंक नाय. जो लोक पवित्र कातोलीक ना तीं सगळीं मेंटलां आहाय. आनी वोसोन चुयाय तेंगेलो एस्ताद चुयाय मेंटलांत. मेंटल हॉस्पिटलां वचोन चुयाय. ओर कोण पडे म्हणटाय तीं आपूण डिप्रेस जालें, डिप्रेशनाक गेलो आहाय. आनी कोण पडे म्हणटाय तीं तकलें सुटलें, आवट जालें. तेंगे सगळो हिसाब हेका लागून जालो तो. कित्याक तीं कातोलिकां पवित्र नासलोलीं म्हणून तेचेर हो आतां देंवचारान पळय देंवचारागे पळय तेणें जिवीत बूक केलां हो ताजो परिणाम. आनीक तेंगेल्या भुरग्यांचेर बायलेचेर वो घोवाचेर हेज्याचे परस पास्ट दोबराद ना 10 वाटांनी वायट येवपा आहा. देंवचार लागलोलो मनीस असो उलोयना. देंवचार लागलो म्हळ्यार तकलेन पळय सुटला तो तेका देंवचार लागोला. जो पळय वाड्यार दुसऱ्यांक सोतायता तेका देंवचार लागोला. जो पळय झगडीं झुजां मारामाऱ्यो सुपारी घेता आनीक पळय लोकांक गांवां सोतायता सगल्या गांवच्या लोकांक तेका देंवचार लागोला. तर देंवचाराक कितकून काडपाचो? फकत तुमकां स्वता जो मनीस वायट आहा तेगेले देंवचारा तुमी बायंड कोराय. आय बायंड द इवल स्पिरीट इनसायड दीस पर्सन एंड आय कास्ट यू इंटू द सी नेवर टू रिटर्न बॅक इन द नेम ऑफ जीसस. And I believe whatever I said is already come to pass, and I do not doubt in my heart. Finish. काबार. तुमी ही मोर्चा काण ती मोर्चा काण झगडोन विरुद्ध वचोन मोती राग दोवन गाडी मान हे जोमें तें जोमें कोन्न हितू कांय जावपाचें ना. हें सगलें देंवसरा गेलें तुमकां तेंचेर विरुद्ध व्हरपाक. तेंकां हे भाशेन मागणी कोराय. तेंगेले देंवचार आहाय तेंकां बायंड कोराय, बांदयाय. आनीक मागीर बांदून तेका दोरयां उडयाय.
देंवचार कुड्ड्यांचे दोळे उगते करूंक शकता ना. देंवचारा गेले म्हणटा तें फकत वायट फकाणां. तुमकां फोट्यो सांगोन तुमी हेका जेवण दियाय चेका जेवण दियाय हें दियाय म्हाका तें दियाय हेका मारयाय तेका मारयाय सगळीं फकाणां वेस्ट. देंवचार कुड्ड्यांचे दोळे उगते करूंक शेकोना म्हणटोच देंवचार कोणाक कांयच बरें करूंक शेकोना. (22) हिनवाळेच्या सोमयार जेरुजाल्यांत बेटोणेचो उत्सव चलतालो. जेजू देव मंदिरांत सोलोमानाच्या तारांगणांत भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जिदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं क्रिस्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. आतां हे जेजू कडेन तेणी इतल्यो मिलाग्रो अजापान चोयली. कोणेच करूंक नाय. येसोली कोणा कडेन जावपा नाय. येसोली कामां भूत आहा ओ देंवचार आहाय तकलेन सुडवला पिस जाला त्या मनशा कडेन येसोली कामां जावपाची नाय. तर ही काम कोत्ता तो कोण? तो पवित्र मनीस. तेका लागून आमी कातोलीक पवित्र जावपा जाय. होली कातोलीक म्हणटाय तेका आमी. जे परी पवित्र आत्मो आहा ते भाशेन आमी पवित्र कातोलीक जावपा जाय. इंग्लिशीन होली स्पिरिटूय म्हणटाय तर होली स्पिरिटूय म्हणया चल. तर हें तर आमी जायनाय जाल्यार आमकोडे देवा गेलें काम करपाक जायना. म्हणटोच हो मनीस देवा कडच्यान येयला जेजू क्रिस्त म्हणोन जायत्या लोकांनी मानून गेलोलें जायत्या. कितू लोकांनी जेजूक सायबा क्रिस्ता आनीक एश कोन्न पाचालो कित्याक चडश्या लोकांक खबर आसलोली की जेजू क्रिस्त म्हणून. आनीक हे जेजू कडेन आमकोडे म्हणटाय केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? हीं आतां सगळीं फकाणां हे मस्कऱ्यो हे चाकाट मारपा येयले हिंगा लोकांगेलो बऱ्या मनशागेलो टायम पिड्ड्यार करपा भोंवताय. जे परी गांवांत एक पिसो येवन लोकांगेलें गांवांत फुंगसांव पिड्ड्यार कोता ते भाशेन हे जेजूगेलें प्रवचन पिड्ड्यार करपा सोदताय बेश्टें कितें कितें उलोवन. तूं क्रिस्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. हितू आनी सांगपाचें आहा कितें? दोळे आसून कुड्डे म्हणटा ते चोयत. कान आसून भेरे. हें पडे जेजू प्रवचन कोता हेचो प्रवचन देखून कोणा कडेन करपा जायना म्हणून हजरांनी लोकांनी सांगिल्लें हिंगा मुखार हेज्या पयलीं. आनीक सगल्यांनी मानून गेलो की जेजू क्रिस्त देवागेलो पूत आनी देव आनी येवपाचो आसलोलो तो मेसाया म्हणून. हिंगा बंद करया फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. रोजार करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव मागणें कोत्तां तुका मारियो आनीक ताजे फामिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताजे फामिलीक, तेओदोमिरा रोशा आनीक तिजे फामिलीक, कॉलेत आनीक ताजे फामिलीक, जॉन्सी आनीक ताजे फामिलीक, सुकोर आनीक ताजे फामिलीक, जेसी आनीक ताजे फामिलीक, हेनरी आनीक ताचे फामिलीक, पियादाद वाज आनीक तिचे फामिलीक, मोऱ्यान आनीक तिचे फामिलीक, जिपोट आनीक ताजे फामिलीक, जोकी आनीक ताजे फामिलीक, क्रिस आनीक ताजे फामिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगल्यांक तूं बऱ्या देण्यांनी भर. सगल्यांक कोवीड पिडेंतली पयस दवर. कोवीड पिडा तांचे सोरशिल्ली पयस कर. सगल्यांक तूं वयताणा येताना तुजे आंज बडवे धाडून तांकां राख. वायटांतली तांकां निवार. तशेंच एक्सिडेंट मरणांतली तांकां निवार. तशेंच तांचीं दुयेंसां अल्सर, बिंडां, जोर, थोडी, डायबेटीक, कॉलेस्ट्रॉल, तकलेचें पिशेपण तकलेन सुटलें ती आवट जालें ती, नेर्वाचें, फामिलीचे मेंबरांक वळखनाय ती, तशेंच किडनी फेलियर,
पॅनक्रिया फेलियर, डायलिसीस ही सगळीं दुयेंसां तूं मिलाग्र करून तांची सारकी बरी कर. जे सांदे बिगडल्यात नवे सांदे तांकां घाल. आनीक तांचे दोळे उगडून तीं मानूंक पावूं की जेजू देवागेलो क्रिस्त, जेजू क्रिस्त आनीक तांणी जेजूचे भाशेन जेजूचो वावर पवित्र जावन फुडें व्हरोंक तूं तांकां फावो कर. आनीक तांकां सगल्यांक एक एक मेंबरांक तांच्यो चुक्यो दाखोवन दी आनीक ती चुकी वळखोन पवित्र जावंक तांकां तूं आदार दी आनीक ती पवित्र जावंक पावूंक आनीक जेजूचो वावर ती नेट्टान फुडें व्हरोंक पावूंक ही सगळीं मागणी हांव तुका करतां सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.